नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. पिसुल्ल्या केटामाइन केशीन आपल्या जनरल सेक्रेटरी वासुदेव परबाक बीजेपीची क्लीन चिट. दर महिन्याक 25 कोटी रुपयाचे ड्रग्स जाताले शेडीन तयार. आयडीसीची परबाक नोटीस. रस्त्या कुशीक रांचेकुडीत थाटून वाठार घाण करपी फुकट्या टुरिस्टांचेर जातली कारवाय. आरटीओची मोहीम. टुरिस्टांच्या पयली जागृताय मागीर एक्शन. ब्रिक्स परिषदे वेळार पुलिसांक दिल्ल्या जेवणाच्या स्कॅमाचो इन्क्वायरी रिपोर्ट दियात. हायकोर्टाचो मुखेल सचिवाक निर्देश. ब्रिक्स जाल्यार जावन गेली 2 वर्सां. प्रियोळ वाठारांत डेंग्यूच्यो दुबावीत 35 केशी. 12 केशी रिपोर्टाचेर कन्फर्म. मडगांव हेल्थ सेंटराचे स्टाफ आनी थळाव्या पंचाक घराघरांनी वचून जागृती. फिफा वर्ल्ड कपांत शॉकाची सिरीज चालू. जपानाचो कोलंबियाक धपको. पिसुल्ल्या केटामाइन रॅकेटांत बीजेपीचो फुडारी वासुदेव परब दोशी न्ही म्हणून प्रदेश बीजेपीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान पक्षाची क्लीन चिट दिल्या. आयडीसीक सांगिनासतना भायले भायर आयडीसीची शेड सबलीज करप हीच खंय ताची एकूच चूक. आयडीसीन आता परबाक नोटीस धाडल्या. गोयचे पुलीस मात रावल्यात रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साच्या रिपोर्टाक. परबाक डीआरआयन सोमारा मुंबय 6 वरां उजरायलो. ताच्या शेडीन खंय दर म्हयन्याक 25 कोटी रुपयाचे ड्रग्स तयार जाताले. परब म्हणटा शेड भाड्याक दिल्ली. बीजेपीचो पदाधिकारी आनी सत्तरीतलो फुडारी वासुदेव परबाच्या आयडीसी पिसुल्ल्याच्या शेडीत कोट्यांनी रुपयांचे केटामाइन ड्रग्साचो स्टॉक मेळ्ळो. आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटांतल्या एकल्या डिलरान परबा कडच्यान ही शेड भाड्याक घेवन केटामाइन ड्रग्स तयार करूंक सुरवात केल्ली. रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान रेड मारून रॅकेट एक्सपोज केले. आतां डीआरआयच्या तपासणेंत उक्ताडार आयल्या त्यो गजाली अश्यो. पिसुल्ले आयडीसीत केटामाइन ड्रग्साचे उत्पादन. पिसुल्ल्या म्हयन्याक 25 कोटींचे केटामाइन जाताले. 5 दिसाक सुमार 20 किलो केटामाइन तयार जाताले. म्हयन्याक सुमार 100 किलो. रॅकेटाचो मुखेल सूत्रधार जिमी सिंग संदूक हरियाणात धरिल्लो. ते पयलीं तो कांदोळे रावतालो. डीआरआयक ताचो पत्तो मेळिल्लो. डीआरआय कांदोळे पावले तेन्ना तो जनेलांतल्यान फुज्यो. पिसुल्ले फॅक्टरी सांबाळपाक सरप्रीत सिंगाक नेमिल्लो. संदून केटामाइन कशें तयार करप ते सरप्रीताक शिकयल्ले. दोगांकूय सध्या डीआरआयन धरल्यात. दोगूय कस्टडीत. डीआरआयन आतां मेरेन हे केशीत 10 जाणांक धरल्यात. म्हयन्याक 75,000 रुपया भाडें मेळटा म्हूण आयडीसीचे नेम खुट्याळाक लावन परबान ती शेड पंजाबाक भाड्याक दिल्ली. बीजेपीच्या कोतान परब रॅकेटांत ना. तेची युनिट आशिल्लो चलनाशिल्लो, लॉसान गेलो, कितें बंद जाल्लो आनी कोणी तरी हें करून तो भाड्याक घेतलेलो. तो तिकडे वचूच नाशिल्लो. तेणें 75,000 कितें भाड्याक त्याचो प्लॉट दिल्लो आनी तो चलतालो. एक 40 दीस कितें जाल्ले दिसता. 40 काय 45 डेज कितें जाले त्यो. कितें घेतलेले आशिल्ले पळय ते इंजिनाचें काम करपाक, कितें तरी ट्रॉलराचें काम, इंजिन्स काम, आनी तें कामूय बी तशें कितें करी दाखोवपा खातीर हें मागीर कळ्ळें. आनीक त्या हितूंतल्यान तांकां रेड जाली थंय आनी तांकां हें केलें. ह्या हितूर वासुदेव परबाचो कांयच 1% 0.1% सुद्दां इनवॉल्वमेंट कांयच ना. बदनामी कशी बीजेपीचो मनीस ना. बीजेपीचो मनीस ताणें वायट कांयच आनी गुन्हो करूं ना. गुन्हो केलो आसत जाल्यार इतलोच की आयडीसीचो प्लॉट न कळटा तेणें रेंटाक दिलो, हो तेजो इतलोच गुन्हो आसा. म्हणजे आयडीसी आमचो पूर्णपणे विश्वास आसा वासुदेव परबाचेर की तो असल्या कामाक इनवॉल्व ना आनी हेजे फुडें नासतलो, नाय बी. मुख्यमंत्री परिकार मात ताचेर उलोवंक सोदिना. केस रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स सांबाळटा म्हूण सांगून ताणें कानार केस काडले. The raid is entirely conducted by DRI, and mainly so because it is, as you are aware, it has number of states involved. So I can't comment on things which are not in my jurisdiction. I can't comment on issues which are not in my jurisdiction. I cannot comment on issues which are not within my jurisdiction, I told you.
It is in DRI's jurisdiction, so you can ask them. DRIन धाड घाली मेरेन IDCच्या राज्याक तांचे पिसुले शेडीत कितें चल्लां तें कांयच खबर ना. सगळे जाल्या उपरांत IDCक आतां जाग आयल्या. वासुदेव परबाक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. शेडीत बेकायदेशीर गजाली कश्यो सुरू जाल्यो, शेड भायले भायर दुसऱ्याक सबलीज कशी केली ताची चवकशी चल्ल्या. गोंयचे पुलीस मात हे केशीन परत एक्सपोज जाले. तांचे राज्याक तर ही कांयच खबर ना. पुलीस आतां रावल्यात रेव्हेन्यू इंटेलिजन्साच्या रिपोर्टाक. कितें ते उपरांत. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. रस्त्या कुशीक रांदचे कुडीत हाटून वाठार घाण करपी फुकट्या टुरिस्टांचेर एक्शन घेवपाचें सरकारान थारायला. हे टुरिस्ट गाडयेन LPG सिलिंडर, केरोसीन वा तसले इंधन घेवन भोंवतात. गाडयांनी असल्यो गजाली दिसल्यार तांचेर एक्शन जातली. पयली जागृती मागीर एक्शन म्हूण येरादारी संचालक निखिल देसाय उलयलो. रस्त्या कुशीक भौशीक सुवातींनी रांदच्यो कुडी थाटल्या टुरिस्टांचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. रस्त्या कुशीक भौशीक सुवातींनी मोबायल रांदचे कुडीत थाटून वाठार हळशीक करपी टुरिस्टांचेर आतां येरादारी खातें एक्शन घेतले. जीपींनी रांदच्यो कुडी घेवन ते भोंवतात आनी गाडयांनी वा उगड्यार तांचे लॉजिंग, बोर्डिंग. हॉटेलांक तांचे लॉजिंगांची कांयच येणावळ ना. आतां ट्युरिस्टांच्या गाडयांनी LPG सिलिंडर, स्टोव, केरोसीन असल्या गजालींचे टेस्टिंग जातले. And also those buses which are coming from outside state carrying gas cylinders who are used to cook on the roadside and spoil the beauty of Goa. Now I will be shortly issuing orders to my check posts that such buses should be searched and they should be fined, penalized, and all the cylinders which are found in the buses illegally transporting, because it's a hazardous good. You cannot transport it in a passenger vehicle. Tomorrow if it bursts, explodes, it can become a big problem not only to the passengers but also surrounding citizens. So I'll be shortly taking a review with all my assistant directors and we'll start cracking down. This problem happens mostly during the season, so we'll be geared up. We will be doing random checks, and if buses are found taking cylinders etc., we'll seize them, fine them, and maybe the bus will be turned away from the checkpost itself. एक्शनीची मोहीम सुरू करचे पयलीं वेबसायट, सोशल मीडिया असल्या माध्यमांनी टुरिस्टांची जागृताय करतले. अशी एडवायजरीज आमी टुरिझम डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्टाच्या वेबसायटीच्या वयल्यान जावं सोशल मिडिया वयल्यानूय आमी प्रोपगेट करतले, आनी जे कोण आयकना दे विल हॅव टू फेस द. ट्युरिस्ट प्रायव्हेट गाडयो बेकायदेशीर भाड्यार घेतात. तांचे आडूय RTOन एक्शन सुरू केल्या. असल्या गाडयांचे रजिस्ट्रेशन सस्पेंड केला. येरादारी खात्यान आतां मेरेन 50 गाडयो ताब्यात घेतल्यात. 15 मोटरसायकली आनी 6 मोटारींचे 4 म्हयन्यां खातीर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड केला. शेनवार आयतारा ही मोहीम चलता. 50 काय 55 गाडयो आमी सीज केल्यो आनी ताज्या पैकी जवळजवळ 21 गाडयांचे आमी परमीट रजिस्ट्रेशन 4 महिन्यासाठी सस्पेंड केल्लें आसा अंडर सेक्शन 53. परत जर हे ऑफेन्स जर तांच्यांनी रिपीट करत जाल्यार आमी तांचें रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करतले. रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करप म्हणल्यार गाडी ऑलमोस्ट स्क्रॅपाक वतली आनी ह्या 4 म्हयन्यांक सस्पेन्शनाच्या पिरियडा वेळार ताणें गाडी खंयच भायर काडपाक जायना आनी आमी ताचेर चॅक दवरतले. गाडी जर खंय एक्सिडेंटान जावं कित्याक सांपडली जाल्यार ताका इन्शुरन्स क्लेम जावं कांयच ऑनर जावचो ना. सो 4 म्हयने ह्यो व्हेकल्स ग्रावंडेड आसतल्यो आनी सगळ्या 55 गाडयांचेर जे सांपडल्या ताचेर एक्शन चालू आसा. आमी कितें केलां इज वी वील इन्फॉर्म द टुरिस्ट ऑल्सो not to hire illegal private vehicles because they will be in trouble. When they are stopped, they will lose their holiday. Then they have to complete formalities, they have to stand on the road. We don't feel good with their families. So we will warn them also. रजिस्ट्रेशन सस्पेंड असताना ह्यो गाडयो भौशीक सुवातींनी चलोवंक मेळना. अशा गाडयांचेर एक्शन घेवची म्हूण ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले मागताले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. जम्मू काश्मीरान PDP BJP युतीचे सरकार बीजेपीन तेको फाटी घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीन राज्यपालाकडेन राजीनामो दिलो. काश्मीरातल्या कायदो सुवेवस्थेवेल्यान BJP PDPचे फिसकटले. केंद्राच्या यत्नाक PDPचो तेको मेळना. परिस्थिती हाताभायर चल्ल्या ती पळोवन BJPन राष्ट्रपती राजवटीची वाट धरली. मुफ्ती म्हणटा काश्मीराचो प्रश्न बळान न्ही चर्चेन सोडवंक जाय. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.